क्या चल पासे किया वेअर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. सदा भशेन एपिसोडाच्या शेवटाक चल पासे किया कॉन्टेस्ट आसतलो. ह्या कॉन्टेस्टान हांव तुका एपिसोडाचेर एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं जर तुवें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार तुका मिळू शकता 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याशिवाय मेगा बंपर प्राइज 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक कसो जिखप, फाटल्या एपिसोडाचो विनर कोण आणि SMS कसो करप हे तुका हांव सांगतले एपिसोडाच्या शेवटाक. पळयत राव चल पासे किया. पासे क्या आयज एक नवो दीस, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची नवी काणी. चल पासयेक या. सकाळ फुडें हांगासर 7 वरांचेर हांव हांगा पाव भाजी खावपाक बसला श्रीस्थळ हांगासर आनी म्हज्या फुडल्या पासयेची तयारी करता. फाटल्या एपिसोडान आमी पळयले काणकोण तालुक्यातले श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन हांचो गांव. आतां आमी अशेंच फुडें वतात आनी आयज ज्या गांवांत आमी वतात पळय तो गांव आतां ह्या वसंत ऋतून सामको चवल्लो आसतलो, सामको फुलून गेला आसतलो. हय जवळ जवळ हांगच्यान 8 किलोमीटर आसा. आतां आमी फुडें सरुया. पाव भाजी खाता आनी रोखडेंच पासयेक या. श्रीस्थळ काणकोण जंय आतां आमी आसात थंयच्यान गांवडोंगरी हो गांव 8 ते 10 किलोमिटराचेर आसा. तसोच फुडें कारवार वचपी हायवे धरप आनी खोतीगांव लागचे पयलीं दाव्यान घेत जाल्यार तुका गांवडोंगरी हो स्वर्ग पळोवपाक मेळटा. आयज आमी दुसरी वाट धरल्या ती म्हळ्यार ताच्या मातशे फुडें जंय खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी लागता तातूंतल्यान वाट घेवन आमी फुडें पयलीं खोतीगांवान वतात, जंय आमकां मेळपाक जाय देवेंद्र बाब तवडकर हाका. कारण गांवच्यो गजाली गांवच्या लोकां कडल्यान कळत जाल्यार बऱ्यो हो म्हजो समज. तशेंच हांवें केलें. ताचे कडेन पयलीं गजाली करून ह्या गांवांत कितें कितें आसा तें जाणून घेवन मागीर आमी एक गजाली पळोवपाचो निर्णय घेतलो. एक वेगळी प्रथा म्हाका हांगासर पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार गांवचो बुदवंत. हय, नदी, नाले, झाडां, पेडां, शेतां, भाटां, हिरवेगार नजारे पळयत पळयत आमी सगळ्यांत पयलीं बुदवंतागेर आयले. नदी, नाले, शेतां, भाटां, वॉटरफॉल्स, वा काजू. आतां सुद्दां म्हाका तो पणसाचो वास येता. इतलो नॉस्टाल्जीक जाला हांव सद्या. आनी हे जर निसर्गाचो खेळ पळयत न्ही जाल्यार अशें दिसता की आमचो निसर्गाचें जें दैवत आसा तो सुद्दां एक मोठो कलाकार जावन आसा. आनी प्रत्येक कॉर्नराक आमकां एक वेगळो कॅनवास ताणें तयार केल्लो पळोवपाक मेळटा. सद्या देवेंद्र बाबान आमकां बरेंच भोंवडायलां हांगासर. बरेच पयसल्यान आमी चलत आयल्यात. आनी आतां आनीक एक ह्या गांवांत अशी एक वेगळी प्रथा आसा. अशें देवेंद्र बाब म्हणटालो की बुदवंत म्हणून एक गांवचो आसता. म्हणजे पाटिलकी जशी आमी आयकल्या पयलीं तशीच एक कांयचो प्रकार आसा. तर तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तो कितें प्रकार आसा तो. देवेंद्र बाब म्हाका सांगात की तुमी अजून म्हळें न्ही की बुदवंत म्हणून एक प्रकार आसा. तो कितें कसो कितें आसता? बुदवंत हो गांवचो मेन हेड आसता. गांवाचें जें कितें जावप आसता, सण आसता, बाकीची विधी करप आसता ते बुदवंताच्या मार्गदर्शना अंडर केल्ले वता. आनी गांवाक तो सारको एक दवरता, गांवाची एकूय सांबाळ दवरता. कोण खंय चुकता किंवा गांवांत कोणाले तंटे झगडी जाता ती मिटयता. अशे तरेन तो गांव सगळो एकठांय दवरता. अच्छा. आनी हे प्रत्येक गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा हांगासर. खास करून आमगेल्या काणकोणा भितर जे वेळीप कम्युनिटीचे आमचे जे चडशे बांधव आसा थंय अशे जे जंय आमचे वाडी तुमकां सांपडटले वेळीप कम्युनिटी आसले थंय तुमकां अशे बुदवंत पळोवपाक मेळटले. अच्छा. हांगच्यान आतां कितले चलपाक चलचें पडटलें आमकां? कितले पयस आसा? आतां बुदवंताचें घर चड ना, आमकां एक 10-15 मिनटां चलचें पडटलें. अच्छा. मागीर फुडें आमकां पळोवपाक मेळटा. हय, गांवचो बुदवंत म्हळ्यार जो सगळ्यांत प्रतिश्ठीत, मानेस्त, वरिश्ठ. तुमचें नांव कितें म्हळें?
म्हजें नांव आसा कृष्णा गांवकार. आमी येडा गांवां रावता आनी आमच्या गांवांत कितें आसता कसली मिटींग तरी जाली न्ही आमी सगळे हांगांतलो लोक बसता येवन आनी एकठांय जमोन आमी हांवें सांगता तें सगळे लोक आयकता. अशें म्हणटात की ताका विचारल्या शिवाय किंवा ताजे परमिशना शिवाय गांवांत कसलेंच डिसिजन घेवप जायना. ते मागीर गांवचें लगीन जावं किंवा चली चलो पसंत करप जावं किंवा गांवची जात्रा जावं किंवा मळणी सुरू करप जावं किंवा नवें घर बांदप जावं. कोणाचेंय कसलेंय बरें काम करतलो जाल्यार पयलीं बुदवंताक विचारचें पडटा. मग कितें करता तुमी? आमी एक भिंडा सॉल्व करता हां फोडून अशें करून. हां हां आनी मागीर मागीर ते सॉल्व करून मागीर ते काडून हेचे पळय न्ही हेजो रस काडप हां बियाचो हां आनी ताका मागीर सुका घालून 2 दिसांनी ताका मागीर अगळ म्हण लावप. हां 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 हय आनी मागीर कितें खातीर करता ते? हे तेका हुमणा घालपा खातीर. हय टेस्टी लागता बरें लागता. टेस्टी लागता आनी तेगे सोलकडी करपाची सोलकडी करता करता. आनी सरबत करता पळय हाजें तें सरबत तुमी करता? सरबत करता ते बियांचें करता हे. बियाचें करता बिया घालता म्हाका दिसता गरमे दिसांनी चड बरें न्ही. हय बुदवंताच्या घरा मुखार एक प्रांगण किंवा कोर्टयार्ड आसता जंय सगळे गांवचे लोक जमून जशी पंचायत आसता तसोच कांयसो प्रकार आसता. थंय विचार विनिमय जाता. तें प्रांगण खूब पवित्र आसता. थंय चप्पल घालून कोण वचनात. बुदवंता कडेन आमी पयलीं परमिशन घेवन मागीर फुडें सरले. गांवडोंगरी ह्या गांवांत जशें हांवें तुका सांगिल्लें मल्लिकार्जून देवस्थान आसा. गोंयचो खंयचोय भाग किंवा गांव हो देवळा शिवाय अर्धवट आसा. प्रत्येक गांवांत देवूळ हें तुका पळोवपाक मेळटा आनी प्रत्येक देवळाची पद्दती प्रथा वेगळ्यो आसा. हांगासर एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वता आसतना निसर्गाचें दर्शन घडटा तें पळोवपा सारकें. मन टवटवीत जाता. पावसान तर चडूच. रस्ते एकदम चकचकीत. मल्लिकार्जून देवूळ जशें श्रीस्थळ आमी पळयल्लें तशेंच हें हांगचें गांवडोंगरीचें देवूळ. एकदम पुरातन. जवळ जवळ 700 वर्सांचो इतिहास आशिल्लें स्वयंभू देवस्थान. सुंदरशा ह्या गांवांत वसलां. हांगा येत जाल्यार तान भूक सगळें विसरप जाता आनी तूं पयलीं काळ कसो आशिल्लो हाचो खंय तरी तुका वास येवपाक लागता. द्रविडियन डायनेस्टीचे हबू ब्राह्मिन्स आयिल्ले तांणी हें देवूळ 700 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्याचो प्रत्यय येता. आमी सध्या ज्या गांवांत आयल्यात त्या गांवाचें नांव जावन आसा गांवडोंगरी. हय हांगासर गांव आनी दोंगर खेळ करता आसतना दिश्टी पडटा. नातें जरी सामकें वळखीचें आसलें तरी हांगासर सामकें वेगळें आसा. अशाकूच लागून की हांगासर बाकीच्या सगळ्या दोंगराची परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगा गांवकऱ्यांनी दोंगर सामके सांबाळून दवरल्यात हें पळोवपाक मेळटा. बाब आमी ह्या गांवांत आयल्यात न्ही आतां म्हणजे ह्या गांवांक गांवडोंगरी कित्याक म्हणटात? मेन तुम्ही जर नजर चारी बाजून नजर मारली जाल्यार हांगा जितले वाडे आसा प्रत्येक वाड्यांनी डोंगर म्हणटा आसतात. हय म्हणून ह्या गांवाक जंय डोंगर आनी गांवाचें एकरूप जाल्लें आसा म्हणून ह्या गांवाक गांवडोंगरी अशें नांव दवरलें. गांवडोंगरी खरोच खूब सुंदर गांव असो. हांगा आमकां जर ह्या गांवाक आमी स्वर्ग म्हणया जाल्यार ह्या गांवांत पळोवपा सारकें कितें आसा? ह्या गांवांत खुबशें कितें पळोवपाचें आसा. नैसर्गीक आसा आनी सांस्कृतीक आसा. उदाहरणार्थ म्हणजे आमचें हे समोर जे दिसता आमकां आमचें मल्लिकार्जून देवाचें देवूळ आसा. मागीर हांगा तशीं बाकीचीं आनी देवूळ आसा. सप्तकोटेश्वर म्हण देवस्थान आसा. मागीर सिंहापुरुश म्हण आसा. मागीर हांगा सती स्टोन आसा हांगा. त्याच पद्दतीन हांगा जे जावपी धालो जे म्हणटा आमी सांस्कृतीक हातूंतल्यान धालो किंवा आमचो पारंपारीक शिगमो हे सामकी पळोवपा सारकें आसता आनी सामके सगळे पारंपारीक पद्दतीन मनयले वता. हांगासरूय वेळीप समाजाक हें देवूळ लागता जाल्यार शिशारान्नी उत्सव हांगासरूय मोठ्या प्रमाणांत मनयतात. हांगासर पळोवपा सारकें म्हळ्यार सतीप्रथा स्टोन, खोतीगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, ट्री टॉप्स, वॉटरफॉल्स, पोळ्या भाकरी, हुर्राक प्रोसेस, परशुराम टेम्पल, फिशींग नॅचरल स्टायल, जंगलां, हांगचो लोकोत्सव
आनी हांगची राहणीमान. हे कित्याक लागून अशें दवरल्या? हे एक शिशारान्नीचें प्रतीक आसा. म्हणजे शिशारान्नी म्हणजे तीग जाणांच्या मनशाच्या तकलेचेर ते शिजोवप आसता. जाणा तो उत्सव जो हांगा जाता मोठ्या प्रमाणात पयरूच जाला तो. हय हय म्हणजे ही देवता हिची मागीर पुजा ताचें करतात. प्रतीक अशें. हां 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 ओके. पूण म्हाका सांगा आतां श्रिस्त जशी जाता की ह्या वर्साक जाली जाल्यार फुडल्या वर्सा जावची ना, ताच्या फुडल्या वर्सा जातली. तोच तशीच प्रथा हांगा आसता न्ही? ना हांगा कशें आसा 2 वर्सां मदीं गॅप आसता. हां हां मागीर म्हणून ते म्हणटा गांवचे आमचे एक म्हणा की ती साला म्हणटा. हां म्हणजे 3 वर्सांनी जातले. मदीं आतां ह्या वर्साक जाले, फुडले 2 वर्सां गॅप आसतले आनी मागीर तिसऱ्या वर्साक जातले. हें सगळें एकदम काय पळोवपाक जावचें ना, पूण इल्लें इल्लें करून तुका सगळें दाखयता हांव. देवेंद्र बाब हाणें तशें सांगिल्लें. हांगासर ह्या गांवांनी कमर्शियल गजाली कांय ना, म्हळ्यार जेवणा खातीर हॉटेल्स किंवा च्याची दुकानां. तूं जेवण एकतर घरा कडल्यान हाडप किंवा कोणाकूय गांवच्या लोकांक सांगून पळोवप. कोण तुका रिक्वेस्ट करत जाल्यार ना म्हणचो ना. गांवचें घरचें जेवण बरेंच रुचीक लागता. तें जर उकडे तांदळाचें शीत बी आसत जाल्यार एकदम टेस्टी. आनी ताका गांवठी भाजी, आमल्यो तोंडाक. रूच आयली न्हय?